आसलेली ती 5:30 स्टार्ट जाली, त्याच्याबद्दल सॉरी म्हणटा. आयची पत्रकार परिशद इशू सांगलेलो आसा की म्हज्या वांगडा आयज पत्रकार परिशदेक 2 जाण आसात. आमच्या रायटाक बसला, तेजे नाव डॉक्टर नामदेव चोपडेकर, करप्शन एबॉलिशन पार्टीचे नॅशनल हेड नॅशनल कोऑर्डिनेटर. आणि त्या सायडीक बसला ते हरिश्चंद्र नाईक, साऊथ गोवा जे इलेक्शन आसा तेतून ते कॅन्डिडेट म्हणून आसात. आणि ते 5 नंबराचेर तेंचो फुटबॉल प्लेयर हे सिम्बॉल आसात आणि 5 नंबराचेर ते सिम्बॉल आसात. तर आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक केला की फेल्युअर ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया in understanding the role of SLU for hampering the free, fair, transparent and independent elections in India. हो इश्यू असा की इलेक्शन कमिशनाक अजून मेरेन कळोंक ना की सिम्बॉल लोडिंग युनिट हे तांकां कशें हॅम्पर करता ते. आणि त्या खातीर एक सगळ्यांक कळचे ऑलरेडी आमच्या फुड्यान एक इश्यू असा की सुप्रीम कोर्टान हालींच एक डिसिजन दिला. ते डिसिजन असले ईव्हीएम नाका आमकां हे जाय म्हणून बॅलट पेपर जाय. आमी अशें खंयच म्हणना आमी त्याच्या अगेन्स्ट आसा किंवा त्याच्या फेवरान आसा अशें कितें ना. आमी जे कितें आसा ते तुमच्या फुड्यान मांडपाचो प्रयत्न करतात. पर्यायान पूर्ण देशा फुडें ते मांडपाचो प्रयत्न करतात की ईव्हीएम ही बरी गजाल आसा, पूण वापरपाक येयली ना जाल्यार त्याचो कसो दुष्परिणाम जाता हो दिसून येता. आम्ही साऊथ गोवा आमचो कॅन्डिडेट फायल साऊथ गोवान सिम्बॉल लोडिंग, तर आम्ही जेन्ना फॉर्म भरला तेजे उपरांत 30 तारीख पासून आरओच्या कॉन्टॅक्टान आहात. आरओ थंयसरलो एक कलेक्टर आसा, त्याच्या कॉन्टॅक्टान आसा आणि ताका ऑफन एंड अगेन सांगत आसा की जे कितें रुल्स लेट डावन बाय ईसीआय थ्रू ईव्हीएम मॅन्युअल एंड अदरवाइज हे सगळे फॉलो कर म्हणून. आम्ही ताका 22 तारखेक लेटर बरयला, ते तुमकां दिल्ले आसा. आम्ही ताका 23 तारखेक लेटर बरयला, तेय दिल्ले आसा. मातसो म्हाका डिस्टर्ब जाता, हांव बरें स्कुलान आसलो आदी. येस एक जरी ओके. तर 28 आणि 29 या 2 दिसा ईव्हीएम मॅन्युअलाचे सिम्बॉल लोडिंगाचे काम असले. आणि त्यानुसार सिम्बॉल लोडिंगाचे जे काम असले त्याच्यानुसार आम्ही जेन्ना ताका सांगले कलेक्टराक, तेन्ना कलेक्टरान योग्य ते चेंजीस केले आणि योग्य ते चेंजीस करून त्यांनी सरळ बरयले सुद्धा. आमचो मेन पॉइंट असलो सिम्बॉल लोडिंग युनिटाचेर. आणि ते मेन लोड बरयतना त्यांनी स्वतः एक 25 तारखेक आम्ही ताका 25 तारखेक दनपारां मेळ्ळे, ताका फुल स्टोरी सांगली कितें जावंक शकता सिम्बॉल लोडिंग युनिटार. त्यांनी सांगले सुप्रीम कोर्टान केस जाल्या, मान्य आसा, तरी पूण फुडें कितें तरी आसा. कित्याक ते सिम्बॉल लोडिंग युनिट हो एक धाकटोसो आमचो एसीचो रिमोट असता, त्याच्यापेक्षा मातसो जाड असता, इतलोच असता. आणि ताका एक 2 बटन असतात, सायडीन एक सी टायप कनेक्शन असता आणि वयल्यान आमी कॉम्प्युटराक लायता तशें एक कनेक्शन असता. इतलेच ही डिव्हाइस, एका आनीक बटन ना. पण तरी ताका सांगले हेचे सुद्धा एक सिम्बॉल लोडिंग युनिट असता, तेचे सुद्धा एक युजर मॅन्युअल असा. ते युजर मॅन्युअल खंय म्हटलेले आहा तर चॅप्टर 8.4.2 सी 8.4.2 सी या हेच्या अंडर युजर मॅन्युअल म्हटलेले आसा तेतून. आणि तेतून अशें म्हटलेले आसा, वाचून दाखयता. लोड अलॉटेड सिरियल नंबर्स, नेम ऑफ कैंडिडेट्स and symbols in VVPAT with the help of engineers using symbol loading unit SLU, RO and ARO to check the test printout of the ballot paper in BU and sign and certify the same. त्याच्या पुढली लाईन असा, user manual on SLU shall be provided by the BEL ECIL concern. या लाईनीचेर त्याच्यावर आमची एक मीटिंग झाली आणि त्या मीटिंगेनुसार त्यांनी सांगले आणि त्यांनी ऐकले बी. आणि 25 तारखेक एप्रिलाक एक मेमोरंडम काढलो आणि ते मेमोरंडम काढलो, त्याचा नंबर असा 79/02/LS.24/ELN/1476/24/25/4/2024 आणि त्याची साईन असा ए अश्विन चंद्रू IAS कलेक्टर अँड रिटर्निंग ऑफिसर 02 साऊथ गोवा पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी मारगांव गोवा. हो डॉक्युमेंट तुमकां धाडला. तेतून एक पॉइंट तो कितें म्हणटा, सब्जेक्ट की पॉइंट्स फॉर प्रिपरेशन अँड कमिशनिंग ऑफ ईव्हीएम्स अँड व्हीव्हीपॅट्स. हे सबसिक्वेंटली आम्ही त्याला 12 ते 12:45 आमची एक मीटिंग झाली. त्याच्या उपरांत यांनी 4 सुमार काढले. त्या लेटरान तो पॉइंट 4 कितें म्हणटा ते पळयात.
The ARO shall request the BEL engineers to explain the process of symbol loading to the contesting candidates or the representatives, and also request to provide user manual on SLU to contesting candidates or the representative if requested. यानुसार त्यांनी मान्य केले की जर आम्ही मागले जाल्यार ते दितले आणि सगळ्या ARO तसे सांगले. सेम लेटर आम्ही नॉर्थ गोवान धाडून दिले. नॉर्थ गोवाकूय एक लेटर बरयले नॉर्थ गोवा कलेक्टराक. त्यांनी सुद्धा सेम इन्स्ट्रक्शन आपल्या लोकांक दिली. आपल्या लोकांक म्हणजे आपल्या AROजांक दिली. पण ज्या दिस आम्ही थंय 28 तारखेक गेले, 28 तारखेक वयतकनी आम्ही विचारले ताका, त्यांनी सांगले प्रोसेस एक्सप्लेन करपाक. प्रोसेस स्टार्ट केलो एक्सप्लेन करपाक. एक एक क्वेश्चन झाले. तर आम्ही विचारले ताका सिम्बॉल लोडिंग युनिट दाखय. सिम्बॉल लोडिंग युनिट दाखय. तर लोडिंग युनिट दाखयले. त्याच्या उपरांत मॅन्युअल दाखय म्हणून सांगले, युजर मॅन्युअल. तर युजर मॅन्युअल आमकां त्यांनी इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल दाखयले. ते सुद्धा पेज नंबर 4 पासून स्टार्ट झालेले. ते सारखे दिवंक ना. हेचेर सुद्धा आम्ही त्यांना सांगले. तर म्हाका तुका मागीर दिता, आता मातशें चलोनी काम. आम्ही म्हटले ओके दाखय कितें आसा ते. तर आमच्या भितर आणि क्वेरीज असले की त्याच टायमार आमकां दिल्ले. आम्ही ते घेतले. ते घेऊन आम्ही जेन्ना फुडें गेले त्यांना सांगले सिम्बॉल लोडिंग युनिट करा. त्या धाकट्याशा युनिटाचेर पयलीं विदाउट कॉम्प्युटर तेंचे लोड करप आसता. पूण हेंच्यांनी इंटरनेट थंय सगळे मोबायल, सगळ्या प्रकारचे मोबायल, तेचे सुद्धा कंप्लेनी घातल्या आम्ही. सगळं मोबायलूय घेऊन थंय फिरताले म्हणून. थंय कशेच नसले. इतले कॅज्युअली घेतात हे सगळे डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलेदार. तर ते सगळे मोबायलूच घेऊन थंय बसताले आणि सगळ्यांक म्हणजे कितें तरी सँक्टिटी आसता ते बाबा हॅकिंग जावंक जायना बीन आमी मोठे मोठे शब्द वापरता ते कचऱ्या समान केले वयतात. तांकां कितेंच पडलेले ना. तर त्यांच्या भितर वयतकनी त्यांनी कितें केलें, तेचेर लोड केले. लोड करतकनी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी असले. 4 सिम्बॉल लोडिंग युनिट घेतली. इतलीशी असता ती धाकटी एसीच्या रिमोटापेक्षा मातशी व्हडली सायज. तेतून 4य कॉन्स्टिट्युएन्सी एका एका हेचेर लोड केले आणि 4य स्टार्ट केली. त्याच्या उपरांत जे जर हांगा इलेक्शन कमिशन जे दोळे दाखवून रावता त्यांच्यानी एक लक्षात घेवचे, आम्ही त्यांना 25 तारखेक बरे प्रिसाइज लेटर बरयले. प्रिसाइज लेटरान अशें बरयल्ले की कितें जाता. 22 तारखेक लेटर बरयल्लें तांकां प्रिसाइज. आणि तेतून सांगलेलें कितें जाता तर तुमकां टायम कितलो दिल्लो आसा, सकाळी 8 ते सांजे 5 मेरेन 6 मेरेन काम करप, अशें 4 दीस दिल्ले वयतात सिम्बॉल लोडिंगा खातीर. हे सिम्बॉल लोडिंग केन्ना प्रोसेस सुरू जाता तोय पयलीं सांगता. जेन्ना विड्रॉल करपाची डेट सोंपता त्याच्या दुसरे दीस कॅन्डिडेटांक सिम्बॉल अलॉट जाता किंवा ते दीस अलॉट जाता. विड्रॉल करपाची सोंपली काय ते दीस अलॉट जाता. अलॉट जाले की दुसरे दीस नोटीस काडटा आणि सांगता यो म्हणून कलेक्टर ऑर डेप्युटी कलेक्टर हुएवर इज आरओ आणि सिम्बॉल लोडिंग सुरू करता म्हणटा. ते सिम्बॉल लोडिंग तालुका वायज जाता. ते तालुका वायज जाल्ल्या सिम्बॉल लोडिंगा खातीर जे सगळ्या कॅन्डिडेटांनी आपले रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडप आसता किंवा आपूण वचप आसता. ते जे जेन्ना त्यांनी आफयले आणि सगळे जण गेल्ले त्या टायमार जेन्ना हे प्रोसेस स्टार्ट जालो त्याच्या उपरांत ओके प्रोसेस स्टार्ट जालो, लोडिंग स्टार्ट झाले आणि लोडिंग स्टार्ट झाले कितें आसता की एक सिम्बॉल कॅन्डिडेट सेट करपाचो आसता भितर. कॅन्डिडेट सेट लोडिंग जाल्या उपरांत ते एसएलयू ती सिम्बॉल लोड करता आणि कॅन्डिडेट सेट करता. म्हणजे 1 to 9 थंय 1 to 9 असले तेंची 1 to 9. आता एक ईव्हीएमाचेर म्हणजे व्हीव्हीपॅटाचेर ती सिम्बॉल लोड करपाक साधारण 3 ते 4 मिनिटां लागतात. त्यांची टेस्ट प्रिंट आउट घेवपाक आनीक 4 मिनिटां लागतात. म्हणजे 8 मिनिटां लागतात टोटल. आता मातसो हिशोब लक्षात घेयात. 8 मिनिटां लागतात. आम्ही 8च धरया. 8 मिनिटां लागतात. असे 40 बूथ असतात मिनिमम आणि 10 एक रिझर्व्ड असतात. म्हणजे 50 असतात. जे 50 मशीनाचेर अपलोड करपा खातीर साधारण 8 into 50 8 × 45 400 मिनिटां लागतली. 400 मिनिटां म्हणजे साधारण 5 वरां 6 वरां 5 वरां धरया. 30 6 वरां 6 6.5 वरां. ही 6.5 वरां झाली. म्हणजे 8 सुरू करतात हे ओपन करतात 9 स्टार्ट केले की 6.5 वरां जरी धरली जाल्यार ती 3 जातली. आणि 3 उपरांत त्यांना सगळ्यांचे लोड झाली सिम्बॉल की त्यांच्यानी मागीर भितरली 5% म्हणजे 3 ईव्हीएम सिलेक्ट करप असतात आणि त्याचेर एक एक मत घालप असता. म्हणजे साधारण 1000 मतां घालप. ह्या प्रोसेसाक 6 वरां लागतात परत. म्हणजे साधारण 9 स्टार्ट जाल्लो प्रोग्राम ही 12 वरां म्हणजे रातची 6 मेरेन तरी जावपाक जाय. सांजची रातची 9 मेरेन तरी जावपाक जाय. पूण हो प्रोग्राम हे लोक जस्ट 4 वरांनी सोंपयतात किंवा 5 वरांनी सोंपयतात. हे एकूय गजाल सारखी करिनात. सिम्बॉल लोडिंग जावच्या आधी त्याचे लोड करतात आणि फुडें वयतात. हो एक तेतूंतलो मेन डिफेक्ट. आता कमिंग टू पहिले दिसा हे सगळे केले आणि सगळे अख्ख्या गोंयचे लोक
गोयचे जे ते दीस जे असले सिम्बॉल लोडिंग ते सगळे जण चारांक घरा गेले. हे त्यांच्यानीच सांगले फोन करून की चारांक घरा गेले, पण आम्ही ते दीस 12 जायसर रावले आणि 12 कंप्लीट झाला. म्हणजे जर सारखे काम करीत जाल्यार ताका 10 वरां तरी लागताच, पण हे 5 वरांनी ते 6 वरांनी काम ते सोपयतात. हे दुर्दैव आसा. आणि तरी सांगता आमकां ईव्हीएमआर आम्ही काम करपी कामगार ना, आमच्या खातीर नाका जाल्यार ईव्हीएमआर तुम्ही घेऊ. हे आता कोणी जर आता म्हणत तुम्ही सपोर्टान आहा का ओपोजात, जाल्यार आम्ही सांगता जर तुमच्याकडे ऑफिसर ना ते ग्रेडीचे किंवा काम करपी ना जाल्यार तुम्ही घेऊ नका ईव्हीएमआरचे. हो एक इश्यू झालो. इमिजिएट दुसऱ्या दिस परत स्टार्ट झाले. आणि आता मेन इश्यू आम्ही येता की दुसऱ्या दिस स्टार्ट झाले तेन्ना आमच्या लागीं हे दिल्लेले त्यांनी सिम्बॉल लोडिंग युनिट म्हणून. जे सिम्बॉल लोडिंग न्हू त्याचे पहिलेच लाईन हा ड्राफ्ट म्हणून, म्हणजे हो ड्राफ्ट हा. आम्ही त्याला विचारले की हे जे तुझे ड्राफ्ट दिला संतोष कुमार म्हणून त्याचा इंजिनियर, त्याच्यावरही आम्ही एक कंप्लेंट फाईल केला की त्यांनी आमकां खोटे सबमिट केले म्हणून. कित्याक हो ड्राफ्ट सबमिट केलो त्यांनी युजर मॅन्युअल करपाचे आसले, त्यांनी इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल केला. आता युजर मॅन्युअलान कितें असता, आमचे आमचे जे मोबाईल असतात त्याका एक युजर मॅन्युअल असता, तेतून फंक्शन असतात त्याका. पण याचे जे सिम्बॉल लोडिंग युनिट असले मॅन्युअल असले त्या हेतून ह्या अख्ख्या हेतून तुम्ही वाचतले हे जे त्यांनी प्रोव्हाइड केला थ्रू आरओ, तेतून एक सुद्धा लाईन ना की त्याची कॅपॅसिटी कितली, त्याचे रेकॉर्डिंग जाता काय ना, त्याची डिलीट जाता काय ना. तर आम्ही त्याका दुसरे दीस आमचे बाकीचे पार्टीचे लोक असले त्यांनी विचारले दुसरे दीस इश्यू कितें जालो, तर ते अरेस्ट करपा मेरेन गेले. कोणाक तरी अरेस्ट करची पडली. कित्याक हो क्वेश्चन विचारता की जर तू सिम्बॉल लोडिंग युनिट हाडटा तुवें तेतून आधी जे पयलीं केला लोडिंग ते खंय गेले ते दाखय आमकां. जर कितें आसा आमच्या मोबायलान आसता, मोबायल भरलो म्हणजे आमकां कळना आणि दाखयली हे पळय सगळी लोड करता आम्ही खुश. पण जेन्ना हे वाचले तेन्ना भितर कॅपॅसिटी ना. म्हणजे हे आमकां दिताना एक प्रोग्राम दाखवू शकतात, पयलीं ऑलरेडी तेतून प्रोग्राम दुसरो आसूं शकता, लोड करताना तो प्रोग्राम लोड जातलो वयर. हे आसता आम्ही म्हणना पुढे मागीर क्रॉस चेक करताना आणि कितें करताना तेतून आनीकूय कितें आसूं शकता. पण बेसिकली त्यांच्यानी जे ईव्हीएम त्यांना एक फुडलो क्वेश्चन विचारलो, अजून भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इतली वर्सां व्हीव्हीपॅट वापरता, एसएलयू त्याच्या खातीर त्यांना तयार केला असतले त्यांच्यानी, जाल्यार अजूनही तुमच्या लागीं युजर मॅन्युअल कित्याक तयार जायना. तर त्यांनी स्वतः कॉल केलो थंय आणि थंयच्यान तो उलोवचोच बंद जालो इंजिनियर. सबसिक्वेंटली आम्ही सकाळी कंप्लेंट केली, वयर पावली आरओ लागीं, एकदा गेलो विचारपाक ऑफिसात 315 ह्या हेतून थर्ड फ्लोराचेर 315 ह्या रुमान थंय कंप्लेनी घेतात. त्यो कंप्लेनी 12 सुमार वयर पावले, ताका आरओन आफोन येलो. तेचे उपरांत तो जो शांत जालो उगीच जालो त्याच्यान एकूच केले आरओन, पुलिसांक आपयले आणि आमकां धरून व्हरून भितर बसयले. कित्याक नो फर्दर क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. म्हणजे हेतून एक आसा जे ईव्हीएमान आम्ही म्हणटाले इतले दीस कितें घोळ जाता, तर एसएलयू जेन्ना लायता ईव्हीएमाक जेन्ना व्हीव्हीपॅटाक तेन्ना पॉसिबली तो प्रोग्राम लोड जावं शकता. जर इलेक्शन कमिशन म्हणटा व्हीव्हीपॅट हे तुमचे, बॅलेटिंग युनिट हे तुमचे, सीव्ही तुमचो, त्याका हात लावपाचो ना, ओके नाका लाव. जे कोणी तुमकां भायल्यान दिला त्याची तरी आमकां डिटेल मेळटली काय ना जनतेक, त्याची डिटेल दिवपाक कितें जाता. आणि आम्ही तो म्हणतो कितें जो कोण विकते घेता एसएलयू त्याका आम्ही ते युजर मॅन्युअल मेळटा. भारत सरकारान म्हणले विकतेच घेवंक ना तुमचे कडसून अजून, तुम्ही एका लेटरान दिलेले आसा 3000 एसएलयू आसा म्हणून. आता गोंयांत ती 40-80 हाडल्यात खंय एसएलयू. तुम्ही जर इतली एसएलयू आम्ही तुमची आमच्या खातीर मागता जाल्यार हे एसएलयू चे कित्याक, एसएलयू लिपोवन कित्याक दवरता, त्याची कॅपॅसिटी सांगात, त्याचे डिलीट फंक्शन सांगात, त्याची मेमरी ओपन जावनी कितें ती. हे आमचे तीनच क्वेश्चन आहात. त्याची मेमरी ओपन जावपाची, त्याचे डिलीट फंक्शन दाखोवपाचे आणि त्याची कॅपॅसिटी कितली ती सांगपाची. हे सरकार करिना म्हणून दिसता हो जो ईव्हीएमान चल्लालो घोळ होच आसा. सुप्रीम कोर्टान सुद्धा फाटल्या फावटी डिसिजन दिवच्या आधी आदले दीस 4-5 प्रश्न विचारलेले. तेतून चौथो प्रश्न विचारलेलो एक व्हॉट अबाउट एसएलयू, एसएलयू चे बद्दल डिटेल सांगात अशें एक म्हटलेले. तर एसएलयू सुप्रीम कोर्टाच्या फुड्यान जी केस येयल्ली सुप्रीम कोर्टान नो डाउट तेजेर डिसिजन दिले, थंय खंयच हे जावंक ना. पूण जी केस धाडूकूच नासली सुप्रीम कोर्टान ते केसीचेर सुप्रीम कोर्ट कशें दितले. म्हणून आता ही केस आमकां फुडें व्हरपाक जाय त्या पद्दतीन आमकां जे एविडन्सीस आणि तेंच्या कडल्यान कितें जाय आसले अजून मेरेन हे बूक कोणाकूच तेंच्यांनी दिवंक नासले. पूण हे दिला हे मंडल ओके आमकां कितें थंय रेकॉर्डिंग केल्लें आसा, खंयचे बूक दिला ते दाखोवपाक मेळटले. आणि दुसरी गजाल ही एक जाली, जो सध्या थंय आरओ आसा इज गुड फॉर नथिंग. कित्याक पयलेच प्रोविजन आसा की भितर त्या प्रिपरेशन हॉलाक एकूच एंट्री जाय, थंय 8 एंट्रीज आसल्यो आणि कोणूय येता वयताले स्वतः आरओ हो मोबाईल घेवन त्या प्रिपरेशन हॉलान येतालो.
म्हणजे कितली सिक्रेसी आणि कितले हे पाळू शकतात. इंडियन गव्हर्नमेंटाक रिक्वेस्ट असा आणि इलेक्शन कमिशनाक होय, जर तुमका तुमच्याकडे बरे ऑफिसर तयार जायना तो पर्यंत हेचेर घेऊ नका. कितल्याशा आम्ही जे हे सांगताले की सिम्बॉल लोडिंग आणि SLU चे कितें असता ते कितल्याशा आरवोंक कळय नासले की आम्ही कितें सांगता ते. म्हणजे इतले नो डाऊट त्यांचे कॉम्प्युटरातले ज्ञान नसतले, पण हे बेसिक क्वेश्चन जे गजाल तू डिलीट झाली म्हणून दाखवू शकना, मेमरी दाखवू शकना, ते इन्स्ट्रुमेंट तरी कसलो हो SLU. आणि इतलो इन्स्ट्रुमेंट जर एक इन्स्ट्रुमेंट आमच्या जर डेमोक्रेसीक डेंजरस असा जाल्यार हे सगळे घेवपाची ईव्हीएमाचेर इलेक्शन घेवपाची ते चिंतचे. नो डाऊट अनएज्युकेसी इलिटरसी खंय तरी आसत, पूण गव्हर्नमेंटाचे जे ऑफिसर आहात ते सगळ्यांनी इलिटरेट असतात आणि दे आर जस्ट ते असे असतात 4-5 जण इवन आरओक एकदा घेऊन येयले आमच्या लागीं आणि सांगपाक कितें कर लोडिंग सावकाश करया रे, एक 3 गाडया आणि तेचेरूय सायमल्टेनियसली चालू करया आणि आरओय त्याच्या वांगडा तकली हलयतालो अशें करया म्हणून सांगपाक. कित्याक कित्याक दिसतलें हे सगळें तर इतल्याच खातीर आमकां घरा बेगीन पावोंक जाय. जर तांकां सांगलें हांवें तुमकां जर घरा बेगीन पावोंक जाय जॉब सोडा, कितलीशी अनएम्प्लॉयमेंट आहा ते लोक करतले काम हे. कोणी तुमकां फोर्स केला जॉब करपाक, दुसरें काम करा घरा बेगीन वचपाक, आमलेटीचो गाडो घाला म्हणून सांगले, भाजी विका म्हणून सांगले, तांकां सगळे हे तोंडार सांगलेले आसा आणि सांगचे पडले. कित्याक इतलो व्हडलो सिक्रेसी प्रोग्राम, इतलो व्हडलो गरजेचो डेमोक्रेसीचो गरजेचो प्रोग्राम ते कॅज्युअली घेतात, कॅज्युअली. म्हणून रिक्वेस्ट असा की हो प्रोग्राम आम्ही तुमच्या मदतीन सगळ्यांच्या मदतीन आमकां फुडें व्हरोंक जाय. खंय तरी ईव्हीएमाचो एक कितें तरी पॉइंट गावला आता आणि तो लॉजिकली असा काय ना ते तुम्ही आता डिस्कशन करून किंवा जाय तो क्वेश्चन विचारू शकता. तुम्ही मारगाव तालुक्यात हे जे इन्स्पेक्शनाक गेलेले तो तुमकां कॉन्फिडन्स आसा मारगावचे इलेक्शन रिझल्टाचेर आता जे लोक आता थिंगा वचून मत करतले जे ईव्हीएम्स यूज करतले ते पळय, जो पर्यंत SLU सारखे जायना आम्ही जरी केला, आम्ही प्रोसेसान भाग घेतलो भितर पळयलो, पूण SLU ते कितें लोड केला ते आमकां कळोकूच ना न्हू, अजुनूय कोणाकूच कळोंक ना. म्हणजे त्यांच्या ते मर्सीचेर आहा, तांकां दिसता कोणाक जिखोवपाचो. तो संतोष कुमार म्हणून जो इंजिनियर आहलो त्याच्या मर्सीचेर आहा, कोणाकूय जिखोवं शकता तो, अशें आमकां दिसता. कित्याक तो हायड करता अख्खे सगळे गजाली. इलेक्शन कमिशनान ताका क्लियरली सांगलेलें आसा, वेर एज स्वता कलेक्टरानूय सांगलेलें सगळे दिवचे म्हणून, तरी तेणी दिवंक ना आणि तो सांगता आमी ती तयार करूंक ना. इज इट आता वर्स खंयचे आता ईव्हीएम इंडियन सांगतात 82 कितें तरी फर्स्ट वापरलेले केरळात. त्याच्या उपरांत व्हीव्हीपॅट मातशे लेट येयले, धरया व्हीव्हीपॅटाक 15 वर्सां जाली. 15 वर्सांनी अजून हे ड्राफ्ट वापरतात. हेच्या वयल्यान पळय तुमकां धाडला डॉक्युमेंट, जे ड्राफ्ट आसा, ड्राफ्ट SLU M3 म्हणजे M3 जे मशीन 384 लोकांचे कनेक्शन करू शकता. अजून भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ड्राफ्ट हे वापरता युजर मॅन्युअल. इट मीन्स व्हॉट? आणि युजर मॅन्युअलय न्हू, तो इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल, तो युजर मॅन्युअल न्हू. म्हणजे हे सगळ्यात जर खंय खोच आसा त्याची, जर खंय गॅप आहा ह्या हेतून जाल्यार ह्या हेचेर आसा. आणि ही अजून सुप्रीम कोर्टाक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टा फुडें ही कोणी हाडूंक ना अजून. आम्ही एक तुमच्या थ्रू अजूनही हेतून कितें तरी जाता संशोधन करूया आणि ही गजाल परत एकदा व्हरपाची. सुप्रीम कोर्टान अशें खंयच म्हणूंक ना की परत तुम्ही केस हाडूच शकता. म्हणजे लिगल प्रोसेस कसो आसता SLUचो सिम्बॉल हे ड्राफ्ट करपाक, आनी तुमकां भितर हे कितें दिसून येयले, लूपहोल्स कितें दिसून येयले? लिगल प्रोसेस सांगात मातसो. लिगल ना म्हणल्यार प्रोसेस म्हणटा कसो आसता, प्रॉपर प्रोसेस कितें पयलीं हे न्हू सिम्बॉल ईव्हीएम हे दोनूच गजालीचे असताले. एक बॅलेटिंग युनिट म्हणजे जेचेर आम्ही बटन दपडटा ते, आणि दुसरे कंट्रोल युनिट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर घेऊन बसता तो. म्हणजे आम्ही शाई लायली काय तो दपडटा, आवाज येता, मागीर आम्ही बटन घालप आणि मागीर आणि एक आवाज येता. मागीर अशें येलें की आपले मत थंय वयता काय ना हो क्वेश्चन एकदा विचारलो म्हणून त्याच्या खातीर व्हीव्हीपॅट येयले. आता व्हीव्हीपॅट येयले सिम्बॉल आयली, सिम्बॉल येयली जाल्यार ती सिम्बॉल ते सिम्बॉल लोडिंग युनिट हाडले. ते सिम्बॉल लोडिंग अशें हाडले की कितें डिवायस हार्ड आसली तेणी, पूण तेतून बाबा ओपन जाता आणि फायल टू बी ओपन आणि कितें 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 सगळें येता कितें आसता. तशें तेचें जायना. ते कनेक्ट केले की ओपन कितें दिसना, दोनूच बटन आहा तेका. तो म्हणटा अपलोड फ्रॉम पीसी वयल्यान अपलोड कर आणि अपलोड ऑन व्हीव्हीपॅट, हे दोनूच बटन दिले तेका. पूण आमी म्हणटा हे दोन बटन दिवच्या आदी तुवें सकाळी फुडें ते तुमच्या हातीर आसले. ते कितें आमी सिरींज कशी डॉक्टर फोडटा आणि मागीर लायता, आमकां सील नासता, ओपनूच आसता व्हीव्हीपॅट. टीचर तुवें राती कितें घातला ते आमकां कशें कळटलें, खंयचो प्रोग्राम घातला तो एक दोन तुम्ही जाणा प्रोग्राम करपाक एक 50 KB सुद्धा खूप झालो किंवा एक फोटो सुद्धा खूप झालो, पूण आमकां कितेंच कळना. म्हणजे ती जी गजाल हाडला थंयसून डाउटफुल जाला जाल्यार ते व्हीव्हीपॅट जरी SLU जर आमकां सांगना जाल्यार व्हीव्हीपॅट तरी काडून उडय.
ताका आनी एक सजेशन दिल्ले आमचे, म्हणजे आमचे टीमी त्या दीस खंय गेल्ले, वास्को आसली टीमी, चोपडेकर सर स्वता लीड करताले ती टीम, दुसरी टीम आमची मडगांव आसली, तिसरी फोंडा आसली आणि चौथी केपें आसली. त्या सगळ्यांनी क्वेश्चन विचारलो, तेंच्यांनी एक क्वेश्चन विचारलेलो, जर तेतून हे येता पिक्चर येता जाल्यार व्हीव्हीपॅट अशी अरेंजमेंट कित्याक करिना की जे बॅलेटिंग युनिटान काउंटिंग येतले मागीर सीपीयू काउंटिंग येतले ओपन करतकच सीयू कंट्रोल युनिटान तेच बॅलेटिंग व्हीव्हीपॅट हा तेनी तशेंच रिडींग दिवचे आपले जाप करून. बाबा हे जाली न्हू दोगूय मतां मागीर मॅच जाली, मातसो इश्यू हे आसा. व्हीव्हीपॅटान आमी प्रेस करता तेन्ना पिक्चर येता आणि थंय कितें कितली मतां पडली ती कळटा. तशें सेम वे जितली मतां पडली ती कंट्रोल युनिटार आमी काउंट करता लास्ट दीस ओपन करून. थंयसरूय जो आंकडो येता तो आंकडो आणि हांगा जो येता व्हीव्हीपॅटान सुद्धा एक थोडी सिस्टम लावची आणि थंयसरूय सांगची बाबा फर्स्ट कितें असले अल्फा असले, अल्फा कितली मतां पडली, बिटा कितली पडली, गॅमा कितली पडली, अल्फा बिटा गॅमाची टोटल आणि हांगाची टोटल सेम आसा हे व्हेरीफाय जावं शकता. तेंच्यांनी क्वेश्चन ती सिस्टम करूंक ना. जर तुम्ही इतले ऍडव्हान्स आता क्वेश्चन विचारता ती करात, असो एक आता आमचो नेवो डिमांड आसा. अशी सिस्टम जावची. लक्षात येयलें तुमकां लिगल कितें इश्यू तो हे केन्ना हाडले, जेन्ना कितें नासले तेन्ना एका हाडले, जर हाडले जाल्यार आतां जाल्यार काढा ते परत. प्रोग्रामाचेर उलयता तूं जाल्यार 2 प्रोग्राम आपल्याक जाय ते घालूंक मेळटा अशें आसा तितूर खंयचे दोन प्रोग्राम SLV 2 कितें 4 तेकाय विचारले अशें तूं कितली सिम्बॉलां घालूं शकता. तो म्हणटा ह्या मशिनार 384 रावता न्हू, 384 घालूं शकता. म्हणजे आनीक थोडी वाडली जाल्यार ती घालूं शकता. कॅपॅसिटी कितली तुम्ही सुद्धा म्हणता न्हू बाबा ही खंयचो जीबी हाडल्यार 1 जीबीचो 2 जीबीचो मोबायल तुमचे ते 32 102 असे तुमचे जीबी व्हडले असतात, तर त्याची कितें आमकां कळना. हो प्रॉब्लेम आणि हो अजून इश्यू सुप्रीम कोर्टा फुड्यान येवंक ना. पूण आतां कॉम्प्युटरान घालचें पडटा आतां कॉम्प्युटराक अटॅच ना बरोबर क्वेश्चन रायट आहा तुजो. ती सिम्बॉल असता ती विदाउट युजिंग इंटरनेट कॉम्प्युटर वापर, पूण कॉम्प्युटर ती तयार केल्ली असता ती पहिली लोड कर, इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर आणि डिस्कनेक्ट केल्ली सिम्बॉलां जी जी आसात म्हणजे थंय सिम्बॉलां खूब 500-600 आहात तेतूंतली जाय ती चूज कर आणि त्या हेचेर घे, पहिली पीसीर घे आणि पीसीर मागीर हे लायले की एक बटन असता डाउनलोड फ्रॉम पीसी, मागीर पीसी वयली ती डाउनलोड जाता ती कंप्लीट जाता. पण आमी कितें म्हणटा तेतून गेली ती भितर कितली जीबी ऑक्युपाय केली तेजी, कितली केबी ऑक्युपाय केली ती कळना. हो डाऊट आसा. बाबा एक म्हाका सांग आतां तुवें म्हणलें सिम्बॉल लोडिंग युनिट आसता ती सिम्बॉल्स घालता व्हीव्हीपॅटाचेर हय करेक्ट. येस तर कंट्रोल युनिटार कशें कळटा म्हणजे खंयचो रिजल्ट दिवपाक ती कितें जाता मागीर जेन्ना ती सिम्बॉल व्हीव्हीपॅटाचेर घालता मागीर भितर एक कॅन्डिडेट सेट म्हणून असता. कॅन्डिडेट सेट म्हणजे कोणाची नांवां येयल्यार बॅलट पेपर असता पळय तो व्हीव्ही घालता तोच बॅलट पेपर परत तेचेर सेट जावपाक म्हणून ते कॅन्डिडेट सेट 1 2 3 4 हे करता प्रेस करतना कॅन्डिडेट सेट करतना सीयू असता तो तेका कनेक्ट करचो पडटा, व्हीव्हीपॅट करचे पडटा, बीयू हे सगळे गजाली कनेक्ट करून मागीर ते सेटिंग ऑफ कॅन्डिडेट्स अशें म्हणून येता. कॅन्डिडेट सेट तो प्रोसेस मागीर लोड केली काय हाडून दवरतात. आणि आता तुम्ही तो व्हिडिओ पळयल्लो आसतलो माझा जाल्यार खबर ना, तो व्हिडिओ पळयला नाव सांगता म्हणून स्टुडंटाचो हो येयल्लो भायर रिपोर्टर भायर येयल्लो म्हणून म्हाका भायर वयचें पडलें आणि आमचे ते दीस लोक कमी असले म्हणटकीर कितें जालें त्या हेचेर हांव भायर सरलो म्हणटकीर थंय कोण ना खाली जालें. एट ए टायम तेंच्यांनी 10-12 मशिनां चालू केली आणि बेगीन बेगीन जावंक जाय काम म्हणून. वेर हे सगळें काम टू ओव्हरसी म्हणून कॅन्डिडेट आणि त्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आपयले वयता. पूण हे इतले नालायक म्हणू शकता वापरप ना शब्द, पूण अख्ख्या लोकशाहीक जे डेंजरस आसात हे देशद्रोही सरकारी ऑफिसर, देशद्रोही म्हणचे पडटले कित्याक लोकशाहीचो हत्यारो तो देशद्रोही जालो. लोकशाही सोपोवपाक उठले हे कोण तर हे ऑफिसर ज्यांका फक्त बाकीचे ऑफिसर 4:30 वयतात घरा म्हणून त्यांना 4:30 वचपाची घाई या इतल्या शुद्र गजाली खातीर ते विसरतात की इतले लोक उपाशी मरतात, आपणाक बरो जॉब आसा. असले एकदम एकदम नालायक म्हणपाक सुद्धा काय हरकत ना त्यांना. तेंच्यांनी घालता जाल्यार घालूनी कितें फक्त माझे कडेन तरी स्वता कडेन म्हणजे म्हाज्या लागीं हेच्या लागीं पांयां पडटाले इतले पांय फक्त दवरले आनी पांयां हात लावपाचे मातशें ते कर बरें एकदां बेगीन घरा वचया. म्हणजे तुम्ही आमी चिंतता सुप्रीम कोर्टान केस घालता लोक आशा दवरून हा कितें डिसिजन येतले आणि हे जेंच्या हातीन हे प्रोसेस आसा ते एकदम दळभद्री म्हणून संशोधन करूया कित्याक सोंपोवंक ना न्हू अजून हो इश्यू जाय. सगळ्यांनी आपले आम्ही सांगले तितले एका पण सध्या इलेक्शन चालू आहेत ना तुम्ही कोर्टात
डेमोक्रेसी इज अ लॉंग प्रोसेस. आमकां खंय तरी ते सोडूंक जाय. म्हणटा आमी 2018 आमी सुरू केल्ले क्वेश्चन विचारपाचे. ते तेन्नाच पासून स्टार्ट करता हेचेर. पूण मदीं कितें जालें 19 कोरोना येयलो, ते सगळे गेले आनी परत आतां युएमचो मुद्दो हायलायट जालो पळय, सगळ्यांनी म्हटलें अरे आमी स्टार्ट करताले परत करया. परत स्टार्ट केलें. तुम्ही या इलेक्शनाक सिरियस आसा विथ रिस्पेक्ट टू विनिंग सर, आमी पार्टी इस्टॅब्लिश जाल्या 2014 हरियाणा. आमी हांगा हाडली कोरोनाच्या टायमार 22. स्टील वी आर प्लॅनिंग. आतां जर स्टार्ट केल्ले मदीं जाल्यार दिसता मतां फोडपा खातीर हे करतात, कोणूय हेका सपोर्ट करतात अशें जाल्लें. पूण आमचे एक दिसलें आमचे कॅन्डिडेटाक की त्या खातीर फॉर्म भरया हे फावटी, ईव्हीएमाचेर तरी कितें उलोवया. म्हणून आमी हे फावटी ईव्हीएमाची जागृती उद्देश आमी सुरू केला. आनी प्लस जे ध्येय धोरणां जर टाइम परमिट्स यू, कितें तुवें म्हणटलें एक सांगून दवरलें, एज्युकेशन ऑफ एव्हरी चायल्ड इज नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसायटी. म्हणजे खंयच्याच भुरग्याक तो भुरगो कितें बापायचो, ताका जाय तें शिक्षण पार्टी कडल्यान मेळटलें. नो डाउट आफ्टर कंप्लिशन विदाउट इंटरेस्ट तेणी ते पार्टीचे त्याच फंडान परत दिवचे, बाकीचे भुरगे शिको. सेकंड थिंग, वुमन्स एम्पावरमेंट. आमी अशें मानता की बायल हीच घराची खरी हेड आसता. सध्या जर व्यवस्थित हे दवरले तेंच्या खातीर जाल्यार अंडर टायम आसात कस्टडी, तांकां भायर काडपा खातीर कितें करता. आनी सेकंडली अमर्त्य सेनान एकदां म्हटलेलें आसा किंवा तेच्या हितून आसा, इकॉनॉमिस्ट व्हडलो, तेणी म्हटलें इंडियाची जीडीपी 21% ऑफ द वर्ल्ड आसली. ही केन्ना आसली, जेन्ना मातृसत्ताक पद्दती हांगा आसली तेन्ना आसली. आनी आमी वी आर फेटेड मॅट्रिआर्चल सिस्टम ही परत येवची हेच्या खातीर आमी थोडे प्रयत्न करतले. जर क्रिमिनल बॅकग्राऊंड सोंपोवंक जाय जाल्यार क्रिमिनल सुरूच थंयच्यान जाता. एका तरी चलयेचे वायट पावल खंय तरी पडटा, घरा भायर वयता, परत घरात घेयना, त्याच्या भुरग्याक चलो जाता, चली जाता, ताका कोण गायडन्स नासता, मागीर हे क्रिमिनल लोक वाडत वयता. ते जर स्टार्टूच जाले, चली लग्न करून वचपाची गरज ना, चलो लग्न करून, ही मल्टीरॅशनल सिस्टम आसली अजूनही नॉर्थ इस्टाक ही कंपनी आसात पळय. आणि हे पार्टीचे एक मुद्दो आसतले, कित्याक बाबासाहेब आंबेडकरान म्हटला की तो गटर हा तो साफ करीत बसलो का घाटीचो, ज्या नळांतल्यान ती घाण वता तो नळूच भितर करियर अशें म्हणून घेवंक जाय लोकांनी. पूण तेणी कशें सांगूना. बट वी हॅड डिझायन सम प्रोग्राम दॅट कार्यकर्ता मानधन म्हणून एक आमचे भितर आसा. तेतून कार्यकर्ता 5,000 पासून ते 1,40,000 मेरेन सुद्धा हांगासर म्हयन्याक घेवंक शकता, अशें काम करूंक मेळटा ताका. एज अ फूल टायम करियर म्हणून तो घेतलो ताका. प्लस हो देश आमी म्हणटा असो कसो जाता, कोणूय खंय तरी थुकतलो, पान खातलो, कितें करतलो, इबाड करतलो, कित्याक दिसना की म्हाका फाल्यांची गॅरंटी ना. फाल्यांची गॅरंटी जर आमी दवरली जाल्यार कितें तरी जातलें, कितें तरी आसूं शकता म्हाका फाल्यां जाय म्हणून. तशेंच ह्या हितूंतल्या बारीक लोकांक सुद्धा जनधन अधिकार म्हणजे ह्या देशाच्या प्रत्येक गोष्टीचेर तुजो अधिकार आसा हे हांगासरल्या प्रत्येक मनशाक दिसूंक जाय की आय एम द ओनर ऑफ दीस कंट्री. आनी तो ओनर आसा, तेका पार्टी आतां हे सांगता दितले दितले म्हणून आमी सादारण 3-4 वर्सां पयलीं रेडी केल्लो प्रोग्राम. पूण तरी पूण सत्ता येवं ना येवं, जनधन अधिकार प्रत्येकाक एक फील येतले की येस मी कितें तरी करतले. आणि लास्टली नाव आमचे करप्शन आहा. खूब जाण विचारतात करप्शन एव्होल्युशन पार्टी कितें एक्झॅक्टली, तर तेच्या खातीर आमी मिशन जितेंद्र म्हणून एक केल्लें आसा. मिशन जितेंद्र आसा इन सपोर्ट ऑफ लॉयल गव्हर्नमेंट सर्वंट अशी तेजी टॅगलायन आसा. एक्चुअली वी आर इन ओपोज ऑफ करप्ट सर्वंट. तेच्या खातीर एक सादी सिस्टम आसा, 2 मिनटां लागतली सिस्टम सांगपाक. एका हितून तलाठी आसा, एक कोण तरी हो आसा आमचो गांवांतलो मनीस आसा. त्या गांवांतल्या मनशाचेर तलाठी काम करिना जाल्यार कितें करप, तर तो तेजे करिना आमच्या खंयच्या तरी एका त्या गांवांतल्या किंवा तालुक्यांतल्या कार्यकर्त्याक ते सांगलो व्हॉट्सअपार पयशे सुद्दां धाडपाची गरज ना. तो तालुक्यातलो कार्यकर्तो ते वयर तालुक्यात कोण आसा हेड ताका धाडटलो. आमी ती कंप्लेंट दुसऱ्या त्याच गांवांतल्या दुसऱ्या मनशा कडल्यान व्हेरीफाय केली वयतली. ती कंप्लेंट व्हेरीफाय जाली काय कळटले खरेच दळवी नांवाचो एक हे आसा नागरीक आसा आणि पांडुरंग नांवाचो कोण तरी एक आमचो तलाठी आसा, तर ते तेजे खरेच काम करना. हे सगळे काम घेवन खंय वयतले डिस्ट्रिक्टाक तलाठी मातसो आसा कॉम्प्लिकेटेड जाल्यार आमची 2 फावटी प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली एका डिस्ट्रिक्टाची. तुम्ही ठरयतली की कॅन्डिडेट कोण ठरयतले, कार्यकर्ते ठरयतले. येस एक्झॅक्टली आमची 2 फावटी इलेक्शनां जातली 50 days बिफोर द इलेक्शन आनी मागीर दुसरें इलेक्शन एक्चुअल इलेक्शन, जेतून लोक तांकां सांगतात हो जावपाक जाय, तांकां तिकीट दिली वयतली. पार्टी वील नॉट डिस्ट्रिब्यूट द टिकेट्स. म्हणून पार्टीक तशें चलोवपाक व्हडलो खर्च येवचो ना. तुमी सांगता व्हॉट्सअपाची तुजी कंप्लेंट म्हाजे कडसून तेजे कडेन आनी परत ती सगळ्या जे कॅन्डिडेट एस्पायरिंग कॅन्डिडेट्स आहा तांकां देता. इट कॅन बी अ फूल टायम करियर आणि हे जावं शकता. बिझनेस म्हणून सांगता फुल टाइम करियर बिझनेस म्हटलं स्लीप ऑफ स्लीप म्हणतात. राईट. थँक्यू. येस सर.